नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दोन महत्वाचे प्रश्न आसात. पयलो मायनिंगाचो आणि दुसरो पर्वरे जो खून जालो, लासून मारलो त्या केसीचे कितें जालां तें. मायनिंगाचेर मागीर या. सुरवात करूया त्या भिराकूळ क्रायमान आणि पुलिसेचें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, खंय तरी पावलां काय कितें आणि पर्वरीत चल्लां कितें. हांव डायरेक्टली वता. आमचे क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमार आसा आमचे बरोबर पर्वरी सावन. मुकेश, what is the update? Yesterday we were hoping that within next 24 hours something will happen. Police will get some clue, some crack. So what is the update as far as the investigation is concerned? Pramod, 1 hour before I came to Parvari police and met a couple of officers who are working on this case, and everybody are saying that we are very close to crash this case, but they cannot zero on one suspect or accused, we can say. They are saying that they have got many leads, they are working on it, they are filtering it, but again they are saying that give us some time, we will crack this case, we are very much hopeful. But problem is that it's 48 hours now, but their investigation is going on. It is true, there are approximate 6 teams have been formed, led by many PIs of crime branch, other police stations also. They are assisting Parvari police. Parvari PI is also working on it. In the and all the time here. The problem is that they are not able to crack this case as of now. What are you coming to know from your sources, your police sources? What are they telling you where this investigation is heading? Because the primary thing is that the motive, and everybody is speculating too many things about the motives. So what are you hearing? Is the motive clear, or even now the motive is unclear, even the suspects are unclear? What is the stage? Yesterday I was told by the senior police officer that officially they will not say anything till the case is solved. But unofficially I have talked to my sources and other officers who are actively involved in this case. They are saying that there are a couple of things. As a family has alleged about some builders, they are suspecting that that builder may be behind this act. But police are saying that no, builder, they have questioned them, builders are not absconding, and that is one of the angle. So police is not only focusing on that issue which has been alleged or suspected by the family. Police is saying that there may be some other motive also, but they are not giving a clear indication. They are saying that at least 4 or 5 points are there on which they are working. So there are also some CCTV footage, but not very clear that it may be suspect or not. One officer told me that that may be also, but the thing is that family members are also being questioned in last 24 hours. Friends are questioned. Some officials who are involved with the panchayat, they have been questioned in this matter because that person was obtaining RTI information from the panchayat on some issue. So police is working on it, and till the case is not cracked, it cannot be said that who was the exact killer behind it and what was the motive. Yeah, thanks a lot, Mukesh. Thanks a lot for the information. I'll come back to this story, but सद्याक आमी मायनिंगाचेर आमी इतल्याच खातीर वतात कारण पुती गांवकर गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे कन्व्हेनर आमकां जॉइन जाल्यात. पुती बाब, कशी जाली सीएमा बरोबरची मिटींग? आज सगळ्यात पहिली गजाल ती, आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार कितें दिशा मेळटा काय कितें ह्या मिटिंगेंतल्यान, काय फक्त मिटिंगच जायत आसा, प्रश्न मुखार वतना? तुमची ओपिनियन कितें? मिटींग आम्ही टोटली डिस्कस केलें, सोल्युशन कशें काडपाचें तें ताका एक्सप्लेन करून सगळें सांगलें. मागीर तो म्हणपाक की आपणाक थोडो टायम जाय, आमी स्टडी करून फुडल्या आठवड्यात परत तुमची मिटींग आपयता आणि परत सीएमा कडेन मिटींग जातली ह्या विशयाचेर फुडल्या आठवड्यात. सोल्युशन मेन मायनींग स्टार्ट करपाचें. सोल्युशन कितें, आमचें कितें सबमिशन आसा तें आमी ऑलरेडी ताका सबमीट केलें आणि ताका सांगलें की अशे पद्दतीन मायनींग सुरू करपाक जाता. तर तो म्हणपाक लागलो आपणाक टायम जाय, आपलो चीफ सेक्रेटरी आउट ऑफ स्टेट आसा, तो फुडल्या विकान येतलो, फुडल्या 4 दिसां भितर तुका परत एकदा आनी मिटींग दिता. सजेशन आमी मेमोरंडम बी सगळो दिलो. आमी एक फावट ताका क्लियर सांगला की आमकां नवीन अशें काय ना, आमी ताका सांगलां मायनींग सुरू करपाक जाय, कशे पद्दतीन तूं सुरू करतलें तें आमकां एक्सप्लेन करून सांग. आमी सीएमाक क्लियर सांगलें. तर तो म्हणपाक लागलो, आनी ताका सांगलें कशें कशें सुरू करपाक मेळटा. आमकां टोटली सोल्युशन जाय ह्या फावटी.
हे ताका आमी क्लियर सांगला 2 वीक पयलीं सीएम मोदींक मेळ्ळेले तेजेर आमी कांय उलोवन तेजे फक्त विचारलें ताणें सांगलें की तेणी आमकां सांगलां की परत एकदां आमची मिटींग जाता तांची भितर कितें तरी जातलें आनी मागीर तो वेगळो विशय आसा आमचें सोल्युशन आहा तें वेगळें आसा तुम्ही जे सोल्युशन दिला आमी सोल्युशन ताका इतलें आमकां सुरू करपाक तूं कशे पद्दतीन करतलें तें आमकां सांग पण आता हर्डल्स काय नाही तें हांव सांगूं नकळो कित्याक नेक्स्ट मिटींग जाता ते मिटींगेंत क्लियरिटी करता बिकॉज सोल्युशन म्हणजे तुम्ही सजेशन सोल्युशन डिले जायत आसा डिले जातलेंच ताका आनी कांय ना ताका आमी क्लॅरिटी सांगलेली आसा की ह्या सिजन सुरू जावपाक जाय सीझन म्हणल्यार बाय वेन इट कॅन स्टार्ट सिजन नोव्हेंबरान सुरू जाता हय म्हणून आमी नेक्स्ट विकातच मिटींग दवरलेली आसा पण नव्या इतल्या बेगीन जाता सीजन सुरू जातलो पूण अजून मायनी सुरू जाता की ना तें कशें कळटलें तें डिसिजन फुडल्या आठवड्याक कळटलें मरे आमी तुका परत सांगता मरे परत येता मरे सोल्युशन कितें सांगला तुम्ही आमी सोल्युशन मायनी स्टार्ट करपाचें सांगलां कितें दिला कितें तुम्ही सजेशन आमी दिलां सजेशन ताका सुप्रीम कोर्टान अमेंडमेंट ना दोन्ही आसा पद्दतीन एमेंडमेंटूय ताका सजेस्ट केल्लें आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर बेगीन जी कोर्टान पेंडींग केसी आसा त्योय बेगीन हाडपाचो प्रयत्न तुवें करपाक जाय हें आमी ताका सांगलेलें आसा आनी ताका आनी लिगल ओपिनियन तूं घे आनी तातूंतल्यान आनी कितें सोल्युशन मेळटा तें क्लियर कर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसा तो म्हणपालो ऑप्शन सोडून तशें काय ना ऑप्शन बी तुका ते तांचो विशय तातूंत आमचो विशय ना आमकां कितें जाय आमकां तेंच्यांनी मायनी सुरू केल्ल्यो जाय तूं खंयच्या पद्दतीन करतात ते सरकारान डिसिजन घेवपाचें आसा कारण लिजां दिवप मायनी सुरू करप हें स्टेट गव्हर्मेंटाची आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा बट तुम्ही तांकां ऑप्शन हें सांगना सजेशन एज फार एज लिगल फाल्यां लिगल हर्डलान प्रॉब्लेम जावंक लिगल हर्डर तेजें कितें डिस्कशन आसा तें चीफ सेक्रेटरी कडेन आनी ते परत नेक्स्ट मिटींग जातली तातूंत क्लॅरिटी करतले केन्ना सांगलें विदीन 4 days दवरता आमची मिटींग बरं हांव तुमच्यान मुखार वता दुसरो जो विशय आसा तो महेश आहा आमचे बरोबर महेश म्हाका दिसता IITचो इशू आहा कोविडाचो इशू आहा मायनिंगाचो इशू आहा तिनूय गजालींचेर तुका कितें इनपुट्स मेळटा एक म्हणजे आज IIT ची हियरिंग आशिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायत जाला कितें की IIT जेन्ना पंचायतीन कंपाउंड वॉल बांदपाक NOC दिना जालें तेन्ना तो मॅटर हांगा कोर्टा मुखार गेलो म्हणजे पंचायती मुखार तो पंचायती सायटीन IIT सायटीन गव्हर्मेंटान आपले एडवोकेट धाडिल्ले तो आनी इंटरव्हेन्शन पेटिशन विलेजर्स आहा तेंच्यांनी घातला सो तेंच्यांनी सांगला की ह्या मॅटरान आमकां बीन आयकून घेवचें म्हणून सो आणि त्यांचे आयकून घेवप काय ना ताचेर डिसिजन बुधवारा जातले सो आयज IITचेर इतलेच आसा दुसरी गजाल म्हटल्यार बुधवारा कळटले की तांकां इंटरव्हेन्शन पेटिशन तेंचे घेवप काय ना ते दोगूय जाण आयिल्ले दोगांचे वकील आयिल्लो तेंचो पालतो म्हणून आयलो आनी हांचो प्रोसेसर म्हणून आशिल्लो गोवा दुसरी गजाल म्हणजे आज एक मिटींग जाली CM वांगडा आतां आमी आयकलें की गोवा जाली पूण सीरियस नाशिल्ल्या कारणान तांकां एक्झॅक्ट सोल्युशनूय काय मेळोंक ना तेंच्यांनी आपापले विशय मांडले तर CMाक तेंच्यांनी बरे भशेन विशय मांडून घालो ते जावंक शकता आनी तेंचो तो आतां डिमांड आसा की नोव्हेंबरान एटलिस्ट ह्या नोव्हेंबरान सिजन स्टार्ट जावपाक जाय म्हणजे मायनिंग सुरू जावपाक जाय असो तेंचो डिमांड आशिल्लो CMान तांकां सांगलें की फुडल्या 4 दिसांनी फुडल्या विकान एक मिटींग जातली तेन्ना AG आसतलो CS आसतलो मायन सेक्रेटरी आसतलो तशेंच प्रमोद सेंट्रल लेवलाचेर मायन सेक्रेटरी आतां चेंज जाल्लो आसा सो त्याच्या मुखार सुद्दां ह्या विशय तांकां उठून मांडचो पडटलो सो आतां ती फुडल्या विकान मिटींग आसतली दोन जाल्या गोष्टी आणि तिसरी म्हणजे कोविडाची आता प्रमोद आमी पळोवंक वता जाल्यार कोविडाची केसी मातशे म्हणजे तो फ्लॅट आहा सद्या रायज जायना आनी कमी जायना तितलोच आहा मातशी आता तेंच्यांनी आयुष मिनिस्ट्री वांगडा उलोवन ते आता ते तेंचे जे कितें वर्कशॉप आसतली ना तेंगे योगा आनी कितें ते आता कोविड पेशंटा खातीर वापरपाक या थँक्स अ लॉट महेश हांव थंयच्यान वता मडगांव सावयो आसा आमचे बरोबर सावयो कितें आसा साश्टीतले अपडेट कोविडाच्योय केसी आनी बाकीची अपडेट सर पयली कोविडाची केसी सांगता सालसेट एरियान ज्यो नवी केसी मेळटात ताचेर विलेज वायज सांगता सर आके 2 केसी मेळ्ळ्या बेनावले 1 केस मेळ्ळ्या बेतालबाती 2 केसी कावेलोसी 5 केसी चांदोर 1 केस चिंचिनी 1 नवी केस कोलवा 1 केस कुडतोरी सर 11 केसी मेळ्ळ्या दवोली 1 केस फातोड्डा 7 केसी गोगोड हाऊसिंग बोर्डान सर 2 केसी माकाजाना 3 केसी मालगांव 10 केसी नावेली 2 केसी नुवे 1 केस राया 1 केस सांजेरेल 1 केस तेरावली 1 केस सर आणि वेली 1 केस तर तशें सांगचें म्हणून दिसता की नावेली ZP इलेक्शन आता इलेक्शन कमिशनान काउंटरमाइंड केलें पोस्टपोन केला सर कित्याक एक कॅन्डिडेट जे सांता रिता कुयेलो बाबूश हो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो हो 8 सप्टेंबर सोंपलो सो आतां थंयसर जर ZP इलेक्शन जालें जाल्यार न्यू प्रोसिजर हे करून इलेक्शन जातलें तर तशेंच सर आयज वर्ल्ड फूड डे आणि मडगांव एक प्रोग्राम आसलो सर ऑन वर्ल्ड फूड डे
आणि बाबू कवलेकर चीफ गेस्ट आसलो आणि तांणी सर कांय गोंयची जेवणां सर इम्युनिटीक बरी म्हणून बुस्ट केल्यात. तातूंतली थोडी सांगची म्हळ्यार सर आमला, मोस्काच्यो सांगो आमी इंग्लीश भाशेन ड्रम स्टीक म्हणटात त्यो, मोशिंग सर तेजे उपरांत सर जॅकफ्रूट पणस आमी म्हणटात, काटे कोणगां स्वीट पोटेटो, कोरगूट डान्सर दीस इज अ टायप ऑफ अ रायस आणि तशेंच सर रागी नाचणे हे इम्युनिटीक बरें म्हणून सर तांणी बुस्ट केला. तर तशेंच आयज मडगांव स्मॉल आणि मिडियम हॉटेलियर्स एसोसिएशन आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन न्यू टुरिझम पॉलिसीचेर सर एक निधी हे मारला, म्हणजे दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी आणि ते म्हणटा इट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ देम एंड ऑल इन द पब्लीक ऑल्सो सर. या तर ही जाली सालसेताची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वता बार्देजा. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा पुराय बार्देजाची अपडेट? व्हॉट इज हॅपनिंग? पयली कोविडाची हे सांगता. कोविडाची आयज म्हापसा अर्बनाच्या भितर 17 केसी मेळ्ळ्यात. कोलवाळ पीएससीच्या भितर 7 केसी आहात. शिवोलेच्या पीएससीच्या भितर 11 केसी आहा. मागीर कांदोलेच्या भितर 39 केसी आहा. हळदोण्यान आयज एक बरी गजाल म्हणजे 0 हे आहा, परवरचे मेळोंक ना. भितर म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर करसवाड्या 5 केसी मेळ्ळ्यात. खोर्लेन 2 केसी मेळ्ळ्या. शेट्टीवाडो 1 मेळ्ळ्या. कुचले 1 मेळ्ळ्या. हंसाभाटान 3 मेळ्ळ्या. एकतानगर 2 आणि फेअरबॅक्सात 3 मेळ्ळ्या. म्हणजे 17 केसी. कोलवाळ पीएससीच्या भितर कोलवाळेन 3 केसी मेळ्ळ्या. देवाड्यात 2 मेळ्ळ्या. थिवी 1 मेळ्ळ्या आणि अस्नोडा 1 मेळ्ळ्या. म्हणजे 7 केसी. शिवोले भितर 11 केसी भितर शिवोले 1, आसगांव 1, अंजुना 2 आणि काणका 7. मागीर कांदोली भितर कांदोली आणि कलंगूट वाठारांत 21 केसी आहात. सांगोळडा सालिगांव वाठारांत 18 म्हणजे 39 केसी आहात. ही कोविडाची जाली. दुसरे प्रमुख सांगपाचे म्हणजे पावस गेले 8 दीस सारको जोरान पावस येयला आणि फाटल्या दिसांनी बी सांगलेले बार्देशांच्या चडशा गांवांनी सारखे शेतान धोपारभर उदक भरलेले आहा आणि शेतां लोकांची पडल्यानी कोंब येयल्या आणि मशिनां पासून घालूंक मेळना. जर आयज मातशे पावसान बरें केल्या, पूण जर पावस जर कमी जायना, जर परत जर वाडलो जाल्यार लोकांची शेतां सारकीच कुसतली अशी. आनी लोकांनी अग्रिकल्चरा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केला की शेतकऱ्यांनी आज आमी खूब शेतांनी वचून पळयले आनी अग्रिकल्चर ऑफिसांनी गेल्ले, त्यो जेडू आहा तिकाय मेळ्ळेले आणि लोकांचो डिमांड आहा की कितें तरी आमकां हे दिवचें. कित्याक लास्ट इयर पावस पडून पासून लोकांची शेतां बी पडले, पूण चडशा जाणांक भितर बेनिफीट कांयच मेळोंक ना. आतां तरी ते कोणाची पिड्ड्यार जाल्यार तेंचे दिवचे म्हणून. आणि ही एक जाली. आणि काल प्रमोद एक डेप्युटी कलेक्टरान एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, जे कोविड हे आसले तेंकां प्लाझ्मा टेस्ट करपाचे कॅम्प जाल्लो आणि भितर बऱ्याच हेंच्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले आणि प्लाझ्मा टेस्ट केल्या. ही असली आयची. या थँक्स अ लॉट फट्टे. म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गजाल अजून तीच आसा की दोतोरांनी अजून मेरेन सांगलना की वेदर द पीक इज ओवर, और दोतोरांनी अजून मेरेन सांगलना की वी हॅव रिच्ड अ प्लॅटो. सो जो मेरेन मेडिकली ही गजाल दोतोर सांगनात तो मेरेन सगळ्यांनी जाता तितली सावधगिरी बाळगुपाकच जाय. आणि ताजे उपरांतूय बी जो मेरेन वॅक्सिन येना तो मेरेन, नाल्यार तुम्ही युरोपा सारख्या खंडांनी कितें जालें तें पळयलां, जंय केसी कमी जाल्ल्यो, इतली कमी जाल्ल्यो की दिसताले की संकट टळ्ळें म्हण त्यो एक एक करून देश आतां परत तुगेले रिस्ट्रिक्शन्स घालपाक लागल्यात. सो हे लक्षात घेयात की दिस इज नॉट वन ऑफ. पीक गेलो, प्लॅटो आयलो म्हणटे आमी सुशेगाद भोंवया, ही वृत्ती तयार जावपाक जायना. हे महत्वाचे. कारण जे देश 3 म्हयने पयलीं दिशिल्ले की हातूंतल्यान भायर सरल्या म्हण, ते 3 म्हयन्या उपरांत परत जेन्ना जशी रिस्ट्रिक्शन्स हळूहळू सदळ केली, थंय परत केसी वाडपाक लागल्यो आणि आज तांकां परत रिस्ट्रिक्शन्स घालपाची पाळी आयल्या. सो ही गजाल म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल ही स्वताच्याच अनुभवाचेर शिकपाची गरज ना, दुसऱ्यांचोय अनुभव पळोवन शिकपाक शकतात. तितली म्हाका दिसता अक्कल आमी वापरपाक जाय सध्या. लौकीक आमकां जॉईन जाला. लौकीक वेलकम. सो कितें आहा अपडेट आयची? सरकाराच्या पावंड्यार कितें चल्लां?
प्रमोद पयलीं मातशी कोविड अपडेट दिता आतापर्यंत जे केसीस जाल्या पळय न्हू आतां रिकवरी रेट आमी कालचे पर्यंत पळयता ती 88.41% रिकवरी रेट दाखयता गोंयची आनी आमी जर फाटल्या 15 दिसांचो ऑक्टोबराच्या 15 दिसांचो डेथ रेट काडली जाल्यार फाटल्या 15 दिसान 96 लोक कोविडाक लागून एक्सपायर जाल्या आनी 15 दिसाच्यो केसी काडल्यो आमी जाल्यार 6352 नव्यो केसी तयार जाल्या फाटल्या 15 दिसांक टोटल केसी 39,770 आसा आनी जे पद्दतीन केसी मेळटा डेली ते पयल्यार फक्त 250 जाय 40,000 कंप्लीट जावपाचो आयज रेग्युलर आमी रुटीन हे पयलें जाल्यार आयज ते 40,000 आंकडो क्रॉस जस्ट टू इंटरप्ट यू आत्ता आमचे कडेन मॉर्टेलिटी बुलेटिन पावला हांव जस्ट सांगता व्हेरी क्रुशल आज 6 डेथ्स आसात सो प्लीज अंडरस्टँड दॅट खंयचीच गजाल जी आमचो 6 ते 10 मदीं आंकडो आशिल्लो तो तसोच आसा मदीं मदीं एक दीस तो कमी जाता पण तो कंप्लिटली टेपर डावन जाल्लो ना त्या 6 जाणां भितर हांव जस्ट तुमकां एज आनी लोकेशन सांगता 71 इयर्स मेल कलंगूट 60 इयर्स मेल बोरी 73 इयर फिमेल दवर्ली सालसेत 65 year old female काणकोण 72 year old वेळगे बिचोली 72 year old मेल आणि 57 year old female पेडे म्हापसा हांवें कित्याक मुद्दम वाचून दाखयलें कारण लोकेशन पळयात कलंगूट फोंडा सालसेत काणकोण बिचोली म्हापसा सो दिस टेल्स यू that अजून पर्यंत स्प्रेड आनीक डेंजर आसा इट इज पॅन गोवा इट इज अक्रॉस गोवा सो सादूर इतलेंच लौकीक गो हेड या लौकीक गो हेड हेचे केसी वाडटा म्हणजे कितें कितें अलाव केलां ते विचारपाक एमएचए गायडलायनान जे अलाव केला ते सगळ्यो गजाली गोंयानूय अलाव केला आनी ताका लागून खुबशे बिझनेसीस करून पळोवचे पडटले म्हणपा लागलो आनी फुडें तांकां केसींचे म्हणपा लागलो तो की आतां कवीज पॅटर्न म्हणपा लागलो आनी सगळे वयतलो म्हणपा लागलो आनी मागीर सगळे नॉर्मलान 4 म्हयन्या भितर सगळे नॉर्मल जावपाक जाय अशें सीएमान हे केलें दुसरे प्रमाण एक एज्युकेशन पॉलिसीची न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर एक मिटींग जाली म्हणजे 2 भाग आहा तेजे एक लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक सीएम जे आहा ते हायर एज्युकेशनाचे चेअरमॅन आहा सुभाष शिरोडकर जे शिरोडीचे आमदार आहा ते स्कूल एज्युकेशनाचे चेअरमॅन दवरल्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन स्टडी करून आमी गोंयान कितें कशें इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते फायनलायज करपाक सो आयजची मिटींग जाली तितून सुभाष शिरोडकरा बरोबर एज्युकेशनाचे डायरेक्टर आमोणकर बाब मागीर एनसीईआरटीचे सर्व शिक्षा अभिनय सगळे धरून आनी प्लस प्रायव्हेट स्कुलांचे सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज मिटिंगेक आसले आयज तेंचे चेकआउट केले की कशें कितें फुडें वचपाक जाय कितले सब कमिटी करच्यो पडटल्यो ते सब कमिटी तेन फुडें करतले लोकांक कन्सल्ट करतले टिचरांक कन्सल्ट स्कुलांक मॅनेजमेंटाक कन्सल्ट करतले हे सगळे कन्सल्ट करून तितून वेरियस पॉयंट आहा म्हणजे जी स्कुलांनी नर्सरी टू 12th पर्यंत जी स्कुलां एके कॉम्प्लेक्सा भितर घेता तांकां खूब इजी आहा एज्युकेशन पॉलिसी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक आनी थोड्या हितून कितें आसता फक्त एकेकडे फक्त शाळा आसता एक स्कूल फक्त 5वी ते 10वी शिकयता हायर सेकंडरी वेगळीच आसता हांगा मातसो तांकां क्लस्टर टायप फॉर्म करचो पडटलो 2-3 स्कुलां एकीकडे येवची पडपाक शकता हे सगल्यो गजाली हे करपाक आनी सव्वेच्यानूच जेन्ना वोकेशनल जेन्ना लागता तेन्ना टिचरांचो तांकां ट्रेनिंग सगळो विशय लागतलो कित्याक ते इंग्लीश शिकोवपी टिचरीक बाकीचे वोकेशनल गजाली मदीं कोर्सीस घेवन शिकोवचे पडटले आनी ते उपरांतूच ते सगळे इम्प्लिमेंट करपाक शकता नर्सरी म्हणटा तेंच्यांनी पयलीं ज्यो प्रायव्हेट आसल्यो ज्यो फक्त प्रायव्हेट कुंडरी हें करतालो आनी बालवाडी एक वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हें करताले तर नर्सरी सुद्दां ते एज्युकेशनाचे मेन एज्युकेशनाचे हेजो भाग जाता हे सगळे उपरांत आनी 12वी सेमिस्टर पद्दतीन एग्जामी जाता त्यो खुबश्यो गजाली त्यो डिस्कस करता आनी कश्यो इम्प्लिमेंट करताले तेजो भाग आहा पयली ते 5वी मागीर 6वी ते 8वी मागीर 9वी ते 12वी अशे जे ब्लॉक्स तेंच्यांनी केल्या ते इम्प्लिमेंट टू फस्टासून स्टार्ट करूं गेलो जाल्यार ती 12 वर्सां लागतली परत सगळें इम्प्लिमेंट जावपाक तुमकां मदीं चिंतचें पडटलें की खंयचे भागाचेर ती इम्प्लिमेंट करून एक 4 वर्सां भितर फूल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सगळ्या स्टँडर्डा खातीर लागू जातली अशें तांकां पळोवचें पडटलें सुभाष शिरोडकरान हेची डिटेल म्हायती दिली मागीर आमकां सीएम मेळ्ळो तेचेर उलोवपाक सीएमाक विचारलें की बाबा ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तुमी रोखडीच लायतले काय म्हणून जाल्यार तेणी ते कमिटीक दोनूय कमिटीक सांगला थंय 4 म्हयन्या भितर तुमची कितें ते कन्सल्टेशन प्रोसेस आहा तो सोंपया आनी रिपोर्ट फेब्रुवारी मेरेन आपल्या कडेन दिया आनी ह्या एकाडेमीक येया म्हणजे फुडें येता ते जुनांतल्यान ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाचो विचार आहा प्रमोद या आनी कितें अपडेट आहा लौकीक आय थिंक देर वॉज अ बोर्ड मिटींग ऑल्सो
आताच आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स पहिली बाबू कवळेकराची. सो एनी अपडेट ऑन दॅट? आरटीसीपी बोर्डाची मिटिंग असते हय. पण इट इज कंटिन्युएशन ऑफ मिटिंग असते. सो तितून व्हडलेशे थोडी एप्लिकेशन जी कन्वर्जन वा करेक्शन असली म्हणजे चड थोडी कन्वर्जन असली ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट, थोडी असली ती करेक्शन लोकांच्या घरांचे नवे प्लॅनान रस्ते बिस्ते तसली करेक्शनाची 10-12 सुमार हे असली. म्हणजे पयलींच्या प्लॅनान सारखे असले, दुसऱ्या प्लॅनान तेंच्या घरा वयल्यान रस्ते दाखयले त्या प्लॅनाचेर असल्यो गजाली असल्यो. मागीर ताका 16B विचारले, 16B केसूच हियरिंगा येवना, तो पर्यंत जो रिझल्ट म्हणजे फुडें कितें जातलें ते कळपाक मार्गना. पण कोर्टान अलाव केला ते हितूंतल्यान ते बोर्डाची जे सगळो प्रक्रिया इवन कन्वर्जन झोन चेंज करपाचे सगळे ते बोर्डाचे पर्यंत ते करता. फक्त गव्हर्नमेंटाचे फायनल जे अप्रुवल आहा ते तेंच्यांनी होल्डार दवरला सगळ्या खातीर. दॅट विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर. या थँक्स अ लॉट लौकिक. ही आशिल्ली आयची अपडेट. आम्ही परत सगळ्याक एकच गजाल सांगतात की घाळपण करनाकात, कारण नंबर 1 कोविडाचो धोको टळिल्लो ना. आणि त्याच बरोबर आम्ही सरकारा कडेन मागतात की जेन्ना आमी अनलॉक म्हणतात तेन्ना स्कुलां स्टार्ट करपाची किंवा बाकीची गजाली रिओपन करपाच्यो ही डिसिजनय खूप सादूरपणान जावपाक जाय. कारण अल्टिमेटली एक गजाल आमकां जगभर पळयतकीर लक्षांत येता की आज जरी संख्या कमी जाली परत ती फाल्यां वाडपाक शकता. हे कितल्याशाच देशांनी जावपाक लागला. सो हांव परत तीच गजाल सांगता, प्रत्येक गजाल स्वताच्याच अनुभवांतल्यान शिकपा जाय म्हणना. कांय गजाली दुसऱ्याक पळोवनय शिकपा जातात. आणि पॅन्डेमिका सारखी जेन्ना परिस्थिती असता तेन्ना ती दुसऱ्याक पळोवन शिकिल्ली चड बरी. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.